आमी एकठांय जाले जो प्रोजेक्ट आमगे जोकी आलेमान पण करलो तेच फाटल्यान कांयच जालें ना। हे ड्रेनेज पसून चोय ह्यो ड्रेनेज पसून ते पयलीं जोकीन बांदलेल्यो त्यो सगल्यो पुरवून गेल्ल्यो त्यो आतां युरीन बांदून दिले। कोण एक म्हणटा हिंग टायटेनीक बांदले म्हूण टायटेनीक बांदून मुखार थिंग बाल भवन बांदिलां भुरग्यां इस्कॉल आहा क्रिएशन सेंटर आहा ती सायडीन हॉल आहा ती पार्टी जाताय धाकट्यो स्मॉल 250 लोकांक बी पार्टी जाताय आनी थिंग इस्कॉल आहा। हे डेव्हलपमेंट हे चलना हे ना जालें जाल्यार हिंग कांय जायना आसलें। आनी तेमगे पड जे मिनिस्टर आनी MLA आसतना तेंगे इल्ले ड्रेनेज पसून आसलो ती पुरयल्ली आनी ती आतां युरीन सारको आनी आमकां प्रोसेस करूंक लागता कित्याक जो काम तेमपट बंद उडयलां ते आतां पुतपूतून आम 10 वर्स फाटी गेलो आहाय पडे ते पत्तो येवपाक टायम लागला। दोग जाण हिंगा येवन एक व्हिडिओ केला आनीक एकलो म्हणटा सदांचोच आनी एकलो आतां स्टार्ट जाला हेजे अजेंडा कितें खबर ना पूण आयज हें कारण फकत हे व्हिडिओ लागून हांव हें प्रेस घेता कित्याक ते काल म्हणपा लागले की जोकी आलेमान हिंगा डेव्हलपमेंट केलें म्हूण व्हडलो बोवाळ जालो म्हूण पूण सगळें म्हगे सांगचे पयलीं हांव तांकां सांगपा सोदितां की पॉलिटिक्स इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस म्हूण हांव रिपीट करता पॉलिटिक्स इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस। हांव हें कित्याक म्हणटा जेन्ना आमदार आमगेलो जोकी आलेमान आसतना डेव्हलपमेंट भरपूर केलो खरें केलो आनी लोक आज पासून म्हणटाय हें डेव्हलपमेंट केलें तें आनी कोणें केलें ना म्हूण जाल्यार तो पळ नंतर हें कोणागें काम आसलें मेंटेन करपाचें आतां हे आतां 10 वर्सांनी हें सांगताय हिंगा मेंटेन जालें ना आनी हें जालें ना तें जालें ना म्हणून लोकांक दाखयताय ते लोकांक मिसगायड कोताय। हांव इतलें म्हणटा लोकांक मिसगायड कोना काय तुमगे रिपोर्ट कार्ड दाखयाय मरे तुमगे आमदार तुमगे रुलिंगा आसले 10 वर्सां तेमी कितें केलें मेंटेनन्स हें मेंटेनन्स तेमी करपा जाय आसलो न्हू। हे हॉल बांदल्यार 2007 बांदले आयज जवळ जवळ 18 वर्सां जाली। जोकी आलेमान घर गेल्यार 2012 नंतर हांगा कुंकळ्यांक 2 आमदार येवन गेले आमी नांव घेयना कांय म्हणना प्रत्येकान कितें केलें तें तांकां खबर आसतलें। तेजे फाटल्यान परत आतां युरी आमदार जाल्यार 3 वर्सां जालीं कळ्ळें सरकार डबल इंजीन म्हणटाय पूण हें करपा खातीर आमी आतां फाटलीं 3 वर्सां जालीं हे जे प्रोजेक्ट आमचे पेंडींग आसले जशे बस स्टँड फुटबॉल ग्राउंड होवूय आतां हें जाला ऑलरेडी टेंडरा पावल्लो आसा जालो टेंडर जालो सो लोक येता बेश्टे हांगा येता व्हिडिओ काडटा आनी पब्लिसिटी घेता फाल्यां ते 2-4 दिसान हें जातकीर म्हणटा कितें आमी व्हिडिओ काडले म्हणून सरकाराक जाग येयलो कळ्ळें। म्हागेली एकच विनंती आसा तेंचे कडेन की बेश्टे खंय येवन हांगा लोकांक मिसगायड करची न्ही आनी पब्लिसिटी स्टंट करची न्ही। तुमी कितें बरें काम करता आतां जाल्यार तुमी लोकांक करून दाखोवचें। आतां हो फुटसाल ग्राउंड युरी आलेमानूच हाडला कळ्ळें नाजाल्यार हेमी जे फाटले 10 वर्सांक हेमी खंयचे प्रोजेक्ट हाडलेले जाल्यार ते दाखोवचे। तसोच हांव एक व्हिडिओ दाखोवपाक सोदता सॉरी फोटो जेन्ना कोवीड येयल्लो पळय तेन्ना ह्याच हॉलांत भरपूर रेशन दवरलेले लोकांक डिस्ट्रिब्यूट करपाक बरी गजाल तेन्ना हे हॉल सारके आसलेले। आतां मागीर तेजे फाटल्यान पावस पडलो हें जालें तेजे पत्रे उडोवन गेले पण ते मेंटेनन्स करपाचे प्रत्येक काम आहा ते युरी आलेमान करूं शकना जोकी आलेमान करूं शकना कळ्ळें। त्यो ऑथॉरिटीज आसा सरकार आसा कळ्ळें सरकारांनी हेजेर लक्ष आनी मातशें प्रोसेस फास्ट करपा जाय। गती शक्ती म्हणटा पळय तेंगेले एक गती येवपा जाय।